हॅलो शेफ, कशे आसा तुमी? असा बरं दर्शन शेफ, रमजानाचो पवित्र म्हयनो चालू आसा आनी ह्या सुवर्ण संदेक कॉम्प्लिमेंट जावपा सारकी अशी स्वीट डिश तुम्ही सजेस्ट करपाक शकता? करूया मार्गदर्शन स्पेशली आमचे मुस्लिम भावांनी आणि भयणींनी, सो इफ्तियारीच्या टायमार ते ही डिश ट्राय करपाक शकता. सारखे तसे रमजानाचो गोड म्हयनो हा त्याच्या खातीर आयज आमी गोड डिश करया. अरे वाह शेफ, थँक्यू व्हेरी मच. शेफ, आमकां सांगता न्ही आयची गोड डिश कसली ती आणि हाजे मेन इन्ग्रेडियंट्स कितें ते? दर्शन हे पयला हय शेफ, हे रूह अफजा. हितूंतल्यान फालोडाय करपाक शकतात न्ही आमी. हय बरोबर, येस. सो आयज आमी करूया फालोडा. ओके. ट्विस्ट ट्विस्ट परत? दिवया मरे नवे नवे ट्विस्ट सगळ्यांक. साहित्य जावन आसा ब्रेड, वेलची, ड्राय फ्रुट्स जसे की तुम्ही काजू बियो घेवपाक शकता, बदाम घेवपाक शकता, पिस्ता घेवपाक शकता, केसर, मैदो, कंडेन्स मिल्क, बटर, दूध, रूह अफजा वा फालोडा, साखर आणि मिल्क पावडर. मित्रांनो, आमची फालोडा तयार झालेली हा आता. थोडी आम्ही काढून घेतलंय आणि अर्धी हा त्याचे मुखाल्लो ट्विस्ट